ऐक पळना प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी इतले चंद कोण तुम्ही रेसिटेशन केलेलं असे भक्तिपूर्वक जाऊन त्याची भारी चंद कोण सांगेल हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी. वारिजा माताजी धन्यवाद करूया इतले चंद कोण तिने हे सेशन धन्यवाद इनॉग्रेट प्रभू. केलं. आता एक पडतास की. हाँ वही प्रभुजी ऐक पडतस. ओके ओके धन्यवाद माताजी इतले चंद कोण सांगितलं हरे कृष्ण. सो पुराजनाक स्वागत असं हे वारिजा माताजीनं हनुमान चालीसा म्हणून हनुमंता वैरी हे सेशन असं ते इनॉग्रेट केलेलं असं आता. सो तुमका पुरा भक्तवृंदाक हे आयचे संडे सेशन आणतो रामायण सिरीजाचे आम्ही कंटिन्यू करता आसा ती ताचे पुराजनाक स्वागत असं. सो रामायण आम्ही सांगल्या म्हणजे इतलें पॉप्युलर आसा अशी कोणीय ना ती कोणाक रामायणा विशीं आयकनी त्यांनी भारतांतू खंयचे प्रांतांचे असो खंयचे भाश उलोवन ती रामायण कोणाक गोत्ता म्हणून ना. आणि पुरा जनाल त्या लोकल ट्रेडिशनल संस्कृतीन तो एक रामायणा विषय आस म्हणल्यार ही खंडित तांतू काही संशय ना. आणि रामायणाचो प्रभाव सगळे जगत्यार आसा. सो तसं त्या रामायणाचे विषय आम्ही एक नेक्स्ट एक 40 मिनिट्सा खातीर चिंतन करूया. सो रामायणाक शरणागती वेद म्हणून सांगिल्लें आसा की पक्षी जावं प्राणी जावं मनुष्य जावं राक्षस जावं पुरा जनान रामाल ते शरण घेतिल्लें आसा श्री रामचंद्र चरणो शरणम प्रपत्ति. सो रामाल खातीर एक तो प्रार्थना करून हे रामायण म्हळ्यार एक आत्मा खातीर पोषण आत्मोद्धारा खातीर एक कारण जावं तसले विषय हे श्रवण केल्यार सो एक रामाक एक प्रार्थना करून आम्ही मुखार सुया. हांव सांगता तुम्ही अनम्यूट करता म्हणना जाल्यार रिपीट करूं येता. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. रघुवंश असतो पुरापशी देव जावन आशिल्लो तसल्यांनी कोण कोण सीता कोणालो टोसकेत आसा तसले ते रामाले वंदन कर. आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. आनीक एक म्हळ्यार रामाले बगले लक्ष्मण रापून आसा दक्षिणे लक्ष्मणो यस आनीक बगलेन लेफ्ट साइड राइट साइडाक सीता देवी राबून आसा वामे तू जनकात्मज आणि मुखारी हनुमंत राबून आसा पुरतो मारुती यस्य तसल ते रघुनंदनाल वंदन करूया. सो ह्या एक प्रार्थना करूया. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मज पुरतो मारुतीरस्य तं वंदे रघुनंदनम. हनुमंत म्हळ्यार शिवालो अंशोय आणि वायुदेवालो मुख्य प्राणाला अवतार त्यांनीची हनुमंत जाऊन रामाला सेव केलेलं असे मुख्य प्राणानं भीम जाऊन कृष्णाला सेव केलेलं असे आणि मध्वाचार्य जाऊन वेदव्यासाला सेव केलेलं असे. प्रथमो हनुमान नम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्. सो अंजना पुत्र वीर जावन आशिल्लो पण जानकी देवी शोकनाश केलें कपी वानर जनाल मुख्य जावन आशिल्लो तो
तसलं तें कोणा लंकाक भिवून सोडलें तसलं तें हनुमंतालें प्रार्थना करूया. हे सेशनात प्रार्थना करून मुखार सरूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्राधरामापरः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हनुमंताला भक्ती वयशिली शक्ती वयशिली नम्रता वयशिलें आनी देवाल खातीर कसं करून दाखोवचें तें एक सेवा भाव वयशिलो. देवा वयर निर्भर वयशिलो डिपेंडन्स आशिल्लें जाल्यार ताका तें बुद्धी ताचे उपयोग करून कच्चे परिस्थितींत कशी ते देवाच्या आंग रुपार सेवा करचें तें हनुमंत केन्ना दाखयता. सगळें तें हनुमंतालें बंधन करून करचें. सो लास्ट टायम हांव कंटिन्यू करूया. आता हनुमंतान तशें पळयल्यार किष्किंधा येवचें रामायणांतू आनी मुखार सुंदर कांडांतू हनुमंता विशय मस्त आसा. आता आमी पळयल्यार पुरा कांड पळयल्यार आमी ताजें नांवार आसा बालकांड युद्धकांड अरण्यकांड. मात सुंदर कांड मात ताजें नांव सुंदर म्हूण आसा. ते दोन आचार्य जनान ताचे दोन अर्थ कांड सांगिल्ले आसा. एक तर हनुमंता खातीर की तागेलें व्यक्तित्व कितलें सुंदर आशिल्लें आनी दोनीच म्हळ्यार हनुमंतान ते देवाल खातीर भक्ती ते रामाल खातीर ती भक्ती प्रदर्शन केली पळय ती कितली सुंदर आशिल्ली हें कांड ताका ताजें नांव सुंदर कांड म्हूण सांगिल्लें आसा म्हूण पळयलें आसा. आता मी पळोवं येता की हें सुंदर कांड असलें कारण की रामायणाची विशय भारी उणें आसा तूं. सुंदरकांड सूर जाताना हनुमंताक म्हणटात पळय ताणें मुखारसून वचचें तेन्ना एक तें रामान उट्टू तागेले एक संवाद आसा आनी लास्ट सुंदरकांडांत केन्ना हनुमंतान आपास येवचें आसा तेन्ना मात आसा मध्येन तूं राम ना तूं हे सुंदरकांडांत. सो सुरेय आसा हे सुंदरकांडाचे आनी देव लास्टार येता काणयेंत रामायण सुंदरकांडाचो. जाल्यारीची आमी पळोवं येता की रामालें भक्ती रामा वयर विश्वासू आनी रामाल खातीर प्रीती ताची प्रदर्शन पुरा चेड हें सुंदरकांडांत जावचें. नाम रामायणान कशें सांगिल्लें आसा कपिवर संतत संस्कृत राम म्हळ्यार हांव त्या रामान शरण येता. खंयची रामालें कोणाक हनुमंतान निरंतर जावन उडगास केलेलो कपिवर हनुमंता खातीर संतत संस्कृत रामा सदैव जावन तो उडगास करतलो तो रामाक तसले ते रामाक हांव शरण येता म्हूण कोणा हनुमंतू तागेले उडगास करता आशिल्लो म्हूण. आनी तांतूय नांव रामायण ह्या मागीर सांगचें आसा वानर दूत प्रेक्षक रामा तसले रामालें हांव शरण येता कोण हनुमंताक पेटयलेलो दूत जावन रावणा लेका म्हूण. सो आमी पळोवं येता की हें नाम रामायण म्हळ्यार सगळें एक रामायण शॉर्ट रितीन कवर जालां जाल्यारीची देवाल एक सान्निध्य देवाल खातीर भक्ती देवाल खातीर प्रीती ते देवाल उडगासांतू आसा म्हूण कपिवर संतत संस्कृत राम ह्या सुंदरकांडांत पळोवं येता. आनी हाची एक हायट म्हणटात पळय क्लायमॅक्स हाचे कितें मुखारसून कसं जायना ते आमी पळयत सुंदरकांडांतूची केन्ना सीता आनी हनुमंत मेळ न्हू ओट्टू रामाल उडगास करतात. सो तांणी दोग जन विरहांत आसा ती राम आसना जाल्यार एक प्रकारान पळोवं येता हें एक इमोशनल क्लायमॅक्स म्हूण येता
की दोग जनाल प्रीती आणि भक्ती रामाल खातीर दोग जनाली एक तर सीता देवी रामाल रामाल टू देवी ती आणि हनुमंतू देवाल पुरापशी होड भक्तू अन्नी दोग जनांना रामन हत्तील तेन्ना दोग जन मेळ्ळी तेन्ना आम्हाला उडगास काडचे असं त्या एक व्हड विषय सुंदरकांडांत पळयत हनुमंताल तशें पळयल्यार हनुमंत फुड दोकून बलवान जावन आशिल्लो जाल्यार हे किष्किंधा कांड दोकून तो पुरापशी मुखार सुन नाशिल्लो तो सुग्रीवाल एक असिस्टंट रुपारी जावन म्हणटात पण सुग्रीवाल एक सेवक मिनिस्टर जावन तशें तागेलें येदोळ ते उल्लेख जाल्लो आसा जाल्यार तागेले ते एक बुद्धी विद्वंता तागेली एक बुद्धी तागेली एक बुद्धी तागेली एक शक्ती हे पुरा आसत जाल्यार ताचे विशीं चड उल्लेख ना येतोळ ते आणि आम्ही पळयत लास्ट टाइम डिस्कस केलें म्हळ्यार हनुमंतू राम सुरे मेळटा तांणी ऋष्यमुख्य पर्वतारी सुग्रीवा सोदून येताना आणि मुखारसून तांणी सुग्रीवा इंट्रोड्यूस करतात सो देवाल रामाक या पुरा जनाक सुग्रीवाल हांतू सुरे हनुमंता मेळटा म्हणून ताका रामाक म्हणटात पळय फर्स्ट टाइम दोकूनच हनुमंता खातीर एक स्पेशल प्लेस हनुमंत क्रिएट करता म्हणटात पळय फर्स्ट इम्प्रेशनाची फर्स्ट इम्प्रेशन आमी लास्ट टाइम डिस्कस केलें आसा जाल्यार मुखार सुनू ती हनुमंताल भक्ती तागेले ते बल शक्ती पुरा आमकां देखू पडटलें आणि मुखारसून ते मागीर राम ते सुग्रीवाल डिस्कशन करता की ते सर्च पार्टी म्हणटात पण कोण खंयची दिकेन वतली ती सीता सोदूचेक आणि हनुमंतू अंगदाल पार्टींत आसता हनुमंताल अंगदाल पार्टी दक्षिण दिशान वतले म्हणून आणि अंगदाल असिस्टंट जावन हनुमंत त्या पार्टींत वता म्हणून तांगेल ग्रुप दक्षिण दिशांत वता सो त्या लेखारी ते डिस्कशन जावन तांणी मुखार चित्ता ती पळयत मुखारी तांणी दक्षिण दिशा वताना ऍक्च्युली थंय संपाती आशिल्लो जटायल भाव ताणें पळयलें आशिल्लें की रावण ते दक्षिण दिशान वयर तकून उड्डून चमकलो आणि जटायून वय रामाक आणि लक्ष्मणाक तांचे सांगिल्लें की तो दक्षिण दिशा गेलेले म्हणून सो आतां आमी पळयत रामायणांत हें भावाल जोडी मस्तकड आसा राम लक्ष्मण वाली सुग्रीव जटायू संपाती जटायू आणि संपाती तांणी मेळणी आशिल्ली मस्त काळ दोकून जाल्यार तांणी एक प्रकार तांगेले एकत्व म्हणटात पळय ते रामाल सेवेंत आमी पळयत हे फुडेच काणी आसता तांणी सान प्रायर आसतना तांणी इतली बलिश्ट जावन आशिल्ली ती की तांणी सुर्या दिक्कान उबून चमकलेली उड्डून जाल्यार ते सूर्य मंडला भितर तांणी तांणी ताचे चुकून म्हळ्यार यंग आशिल्ली न्हय तांगेली ता शक्ती आशिल्ली ते सूर्य मंडला भितर तांणी एंट्री केल्ली म्हूण आशिल्लें आणि ताचे प्रभाव इतले सुर्याचे आशिल्ल्या की जटायूक ते ते ताचे प्रभाव अशे पडटा अग्नी सूर्याची ताचे कसन जगतले म्हणून दिसता आशिल्लें तेन्ना कसन जगता जटायू कसन जावचे नजी म्हणून संपाती कसन करता तो मुखार वचून तागेल पाक जटायू वयर घालता ताका जटायू कसन जावचे नजी म्हणून आणि तशी करताना संपातील विंग्स असत पळय पाक ते पुरा जोळून वता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तो एक कडेन विंध्याचलान थंय येवन पडता म्हणून सांगिल्लें आसा आता आमी पळयत पक्षी खातीर तागेले पाक म्हळ्यार पुरापशी म्हत्वाचे पाक नासल्यार तांगेल म्हणटात पळय तांकां कांय करूं जायना सो हे संपाती खातीर एक भारी एक व्हड विशय आशिल्लो की तागेले पाक जोळून तो तोकू पडलो आनी ताका कांय करूं जायना म्हणून सांगिल्लें आसा आणि आमी ह्या वेळी पळयत की जटायून वय रावणा वटू ताका राबोवचे प्रयत्न करताना रावण ताणें म्हणटात पळय जीव सोडची पशी फुडेंची रावण तागेले दोनी पाक कट्ट करून सोडता म्हणून सो आमी पळयत दोग जनाले पाक कट जाल्ले आसा म्हणटात तर संपातिलें तागेले पाक आपास येवचे आसा आनी ताणें ते तोगू पळयले ते निशिकर ऋषी म्हूण आशिल्लो ताणें संपातीक पळोवन ताका भारी हें दिसता आणि तो संपाती ओट्टू आसताना तांकां सांगचें आसा की एक मुखारी तुका रामाक सेवा करचें भेटचें आसा आनी तुका रामाक सेवा करचें भेटताना तुका पाक आपास मेळटलें पूण त्या प्रकारारी ताणें निश्कर ऋषीन सांगचें आसा सो पुरा जनांक गोत्त आसता की मोस्टली ते दक्षिण दिशान आसचे पुरो जटायून सांगिल्लें आसा ताकाची ते पुरापशी इम्पॉर्टंट ग्रुप हेंच आशिल्लें दक्षिण दिशान वचचें अंगदाल ग्रुप आणि
आनी हांतूय पळयत राम तागेले मुद्दी काडून रिंग काडून हनुमंताक दिता. आनी म्हळ्यार पक्कन एक कसने सीताक डाऊट असल्यार हे हनुमंताने रिंग दाखयल्यार सीता कळटलें की ऑथरायज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हूण तागेलो. म्हळ्यार कशें की एक रिंग आसा आनी तागेलो रिताल विश्वास येता लागेलो टून. सो अशी प्रकार त्यांनी आमी पळयत की दक्षिण दिशान वता ती. आनी ते मस्त थोडं सुंदर काडला तूं ज्याला आयसी सेशना खातीर मेन पॉयंट्स आमी पळोवच्या खातीर डिस्कशनान तूं ह्या विशयी पळयत की आणि थंय मस्त सोदून 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 तांणी पळतात पळय एकदम तांकां परिस्थिती अशी जाता तांगेल्या ग्रुपांतू की आनीक साध्य ना कसले अंगदा कशें दिसता की आतां जीव काडका हांवें कसं जालें की आपास रामा वचून सांगचें की आमकां सीता सोदूचें जाय न्ही ताचे किना तर आमी आत्महत्या केल्यारय चांग म्हूण. आनी अशी उलयता उलयताची अंगदू थंय समुद्रा लागीं बैसून सांगता की म्हाका दिसता की मेगेल वय हांव कशी जटायून जीव सोडलो रामाल भक्तीन तूं तशींच हांव आतां आत्महत्या करता देवाल उडगास काडून म्हूण. ते जटायूल नांव काडले सिद्धाक आमी पळयत की संपाती थंय आशिल्लो तो कुडलो येता म्हूण सांगिल्लो आसा. आतां आमी पळयल्यार अंगदान आनी जटायून कांय कनेक्शन ना तो. अंगद किष्किंधांत आशिल्लो हो अंग दंडकांत आशिल्लो किष्किंधा दंडकांत आशिल्लो म्हळ्यार एक प्रकार म्हणटात पळय हे एक दक्षिण दिशान सावथान तूं एक कडेन हे कडेन तांगेलें कसलें कनेक्शन ना जाल्यार तें एक मोमेंटार पळय अंगदान तूं मनान तूं एक येवचे पडले विशय जटायल नांव सांगचें खंय दोकोन आयले ते विशय. आमी हे एक विशय पळयत की ताका अंगदाक खंडिताची सगळ्या ग्रुपाक देवाल सेव करता म्हूण भारी एक इच्छा आशिल्ली आनी देवाल सेव करता म्हूण इच्छा आशिल्ली निमित्त देवान ताका ते बुद्दींत घाल्लें की जटायूल नांव त्या समयार घेवच्या खातीर. कसं जालें की संपाती तांकां पळयना ताणें जाल्यार तांकां तांगेले विशय कांय इंट्रस्ट ना. ताणें ह्याच संपातीन ह्यांच लेखिल्लें हें पुरा वानर आतां सुकून सुकून पडटलीं ती आनी आत्महत्या न्ही करतात की ताका कसलें खावचें मेळटलें म्हूण त्या लेकार संपाती थंय राखून बशिल्लो. जाल्यार जटायूल नांव घेतलें चित्ता तो मुखार सून येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मुखार सून तांकां सांगता तो की सीता हें देवींत आसा म्हूण आनी तागेलें दोळ्या दृश्टींतली चांग आसा की तो पळोवन सांगता की अशोक वाटिकांत ती बैसून आसा म्हूण. सो आतां आमी पळयत की तांगेलें एक एक दृढ जावन आशिल्ली इच्छा आशिल्ली त्या सगळ्या ग्रुपाक अंगदाक हनुमंताक ताका देवान तांगेलें तें मनांत घालून सगळें. सो आमगेलें आमी जिवनांत पळयत की खंयच्याय कारणान प्राय कारणान खंयचे करियर कारणान प्रोफेशना कारणान फॅमिली सिच्युएशन निमित्त असल सकट मस्त परिस्थिती येता आमकां खंय आमी म्हणटात पळय आशे सोडतात म्हणटात पळय आनी कसन जावचें आनी कांय करूं जायना म्हूण मुखारसून कसन करचें ताची वाट दिसना जाल्यार आमी पळयत आमगेले मनांत देवाल सेव करचें देवाल उडगास काडचें ते प्रबल जावन इच्छा आसल्यार खंडित देव पावता म्हूण ते आमी विश्वास दवरयत. आनी खंयची परिस्थितीन देव आमगेल्या मनांत कसन घालता कोणा पेटयता तें आमकां सांगूं जायना तें देवाल वैरी आसा. सो तें एक पळयत म्हळ्यार आमी आमकां मुखारसून कसन करता म्हूण आमी क्लियर नासल्यार वय आमी त्या देवाल वयर विश्वास सोडूं नजा देवाल वयर देव पावतलो देवाल सेव करची इच्छा आसा देवाल भक्ताल उडगास काडचें तें आमी सोडूं नज आनी तें आमी खंडीत आमगेले लेकार प्रयत्न केल्यार खंडीत आमकां देव तें मुखारसून कशी करता म्हूण तें दाखयतलोच. कपिवर संतत संस्कृत राम हें रामाल आमी सेव करता. सो हें पळय ते अंगदू हनुमंतू तांणी तांगेले ते कश्टा समयार तांकां मुखारसून कसन करता म्हूण कळनातील तेन्ना सीता खंय दोगोड सोदूचें तेन्ना तांणी रामाल उडगास केल्लो आनी रामान तांगेले मनांत ते जटायल उडगास हाडून संपाती थंय पावोवन आनी मुखारसून कसन करचें तशें तांकां दिल्लें. सो आमी केन्ना साधक जावन आसता ती आमी भक्तींत मुखारसून वचचे प्रयत्न करता ती मस्त सकळ चॅलेंजीस येतात पण कश्ट येता म्हळ्यार खंडितच जाल्यार आमी केन्ना रामाल उडगास करता ती रामाल भक्ताल उडगास करता ती खंडित देव अशें आसा की आमकां गायडन्स दिता मुखारसून कशी कोरयता मुखारसून कशी पावयता. सो तो हो एक विशय आमी पळयत. मुखारसून आमी पळयत की
देवाक एक हनुमंता वयरी कितले एक विश्वास आशिल्लो म्हणून, आनी ते ताका बुद्धी दिवन देवान सुरेखची ते प्रिपेअर केले ते परिस्थिती मुखार कसन जगतले म्हणून. आनी ते एक विश्वासान ते उत्तरदायित्व पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी ते हनुमंताक दिले. आता मस्त समय आमकां पळयता आमकां केन्ना कसन एक रिस्पॉन्स मेळटा तेन्ना एक लेकार आमी ते एक पण नाशिल्लें बर्डन म्हणटात पळय, जे एक म्हणटात पळय उत्तरदायित्व घेतना देवाल सेवेन तो कसं आमकां ते बर्डनशी दिसचे पुरो. जाल्यार हनुमंत तशी न्हय आशिल्लो. ताका ते देवाल सेवे ताका 100% करता आशिल्लो तो, आनी अशी करता आशिल्लो को विंगड जेन्ना ताका पळोवन स्फूर्ती येता आशिल्लो. आनी ताणें करचे लेकारी देव वय म्हणटात पळय ताका त्यांची परस्पर भावनेन ताका प्रिती करता आशिल्लो देव. ताका हनुमंताक केन्नाय ते एक देवाल वयरी ते देव कितले प्रीत करता ताचे खातीर एक कृतज्ञता भाव हनुमंताक मनांत केन्नाय सदैव आसता आशिल्लो. आनी हनुमंतान आमी पळयत ते मस्त सकट विशय आसा. जाल्यार आमी पळयत की अंगदू आनी तांणी त्या जांबवंतान सांगता कोणेय व्हॉलंटियर करना ती. मागीर फायनली हनुमंतू अशी आसता की ते समुद्रा वयरी तोकून उडकी मार न्हू लंका पावस तशी म्हूण. ते सुंदरकांडान तूं मस्त सकट विशय आसा की कसन कसन नमुने कश्ट येता ताका ते उड्डून वताना. जाल्यार हे एक विशयान तूं पळयत ते समुद्रा वयर तोकून उड्डून वताना हनुमंताल विशय तो पुरो बशी व्हड विशय म्हळ्यार की तागेले एक एकची म्हणणार पण म्हणटात पळय देवाल सेव कोरका देवाल प्रिती खातीर कसं सीता देवी खंय आसा ते सोदून काडका ते तागेले एक मात्र मनांत आसा. त्या मनांतान ते उडकी मारलेले निमित्त तो खंय कसने मस्त सकट ताका बाद दिता तूं विंगड विंगड राक्षस हें पुरो मेळटा ते. जाल्यार तो ते उडकी मारून हेकर तकून तेकर ते समुद्र पार करून लंका पावता म्हणून सांगिल्लें आसा. कितले की सकट ताका कश्ट येता जाल्यार तो पुरा तंतू मुखारसून वता म्हणून. तशींची आमकां म्हणटात पळय आमगेल जिवनांत कसने ते देवाल सेवा आमगेल कसने एक चांग करूं वताना मस्त सकट कश्ट येता आत्मोद्धाराचे कसने कार्य करताना जाल्यार आमकां भक्तीन प्रगती जावपाक जाल्यार आमी केन्ना कसले करता ती हें म्हणून विशय उडकास दवरल्यार खंडिताची कसने मुखार मध्येंत कश्ट येता तेन्ना आमी म्हणटात पळय ते कश्टा विशीं चड चिंतन करनासी देवाल सेवेन तूं हें करता आसा ती पूण ते मुखारसून वचतसर आमकां स्फूर्ती शक्ती गायडन्स मेळटले. आनी मस्त सकट विशय आसता तूं सुंदरकांडान तूं लास्टार मागीर म्हणटात पळय तो कशी पुणी करून देवीक अशोक वाटिका थंय पावता आनी थंय ताका देवील दर्शन जाता पूण आमी रामायणान पळोवन. तशींची हनुमंताक आतां देवीन ताका केन्नाय पळयनी आनी आतां कशी पुणी कोण सीता देवील विश्वास येवका वयना आनी थंय तो ते रुखार बैसून एक साना रुपार जावन वानर साना रुपार जावन ते रामाल विशय पुरा भजन करता म्हणून सांगिल्लें आसा. एक्चुअली लंकान तूं रामाल विशय कोणीय गुणगान करना ती सीता देवी खुशी जाता कोण अबा हें गुणगान करता आसा म्हूण जाल्यार पळयल्यार एक वानर आसा सानूची ती खुशी जाता जाल्यार तिका मना संशय येता कसले की ते लंका म्हळ्यार ते एक प्रकाराची त्या पुरा नमुन्याचे मोस करतले जन आसा ती पुरा नमुने खंयच्या रुपार खंयचो राक्षस रावणू कितले पण ताका कसन कसन कोण जावन आयिल्लो आसा ताका ते मनांत एक डावट आसा कोणाक पळयल्यार तिका विश्वास येना तशी. जाल्यार हनुमंतू रामाल विशय भजन गुणगान करता आसता आनी मात एक विशय म्हळ्यार हनुमंत असल सकट विशय सांगता खंयची रामाक आनी सीता मात गोत आशिल्लें आनी विंगड कोणाक गोत नाशिल्लें. तातूंत एक विशय अशें आसता की एक पंत एक पक्षी आनी अंतू रानांत आसतना अरण्यांत आसतना एक पक्षी येता जाल्यार राम बाद दिवचे प्रयत्न करता सीता देवीक तेन्ना राम एक तण काडून ते ते पक्षीक म्हळ्यार इंद्रची ते विंगड रुपार बाद दिवचे आयलो तशी म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ते हो विशय हाली रामाक आनी सीता देवीक मात गोत आशिल्लें जाल्यार हनुमंतान सांगलें सीता कळटा की हो सांगता आसा म्हूण तेन्ना ती निमगीत खंय कोण तूं म्हूण तेन्ना हनुमंत सांगता खंय हांव रामाल दासानू दास म्हळ्यार रामाल दास सुग्रीवाल दास हांव तशी रामाल दासानू दास हांव म्हणटा. आनी अशी पुरा हें जाताना सीता देवी म्हणटात पळय विश्वास येता हांव अशें जाता म्हळ्यार
कुठले खंयचे विषय आतां आमगे घरांत वय जाल्यार कुठले आमी कोणाक भितर घराची डोर लॉक असता न्हू, स्पेशली सिटीजांत ते डोरा दोकून म्हणटा बागला दोकून आमी पळयतात कोण बेल्ल मारल्या म्हणून, और खंयचे बागलाक चेन असता, और एकी कडेन आजकाल सिक्युरिटी कॅमेरा असता, अशी कोणाक भितर येवचे सोडना ती. तशींच आमकां इमोशनली वय आमी कोणाला ओपन जायना ती कोण आसतलें म्हणून, कोणी ओपन जायना ते आमगेर फिलिंग्स कसन आसा म्हणून आमकां केन्ना कोणाला वयर विश्वास नासल्यार आमी ओपन जायनात न्हू. ताका सीता देवीक वय कोण हें म्हूण ताका गोत्ता, ताका ती काय तिके तिका रामाल विशय आयकून खुशी जाता आसा तें तिका तें प्रकट करचें नाका आशिल्लें, पण कोण म्हूण गोत्ता न्हू. सो मात हें पुरो विशय आयकता आयकता तिका म्हणटा पळय विश्वास येता हनुमंता वयरी, आनी ते एक इमोशनल परस्पर म्हणटात पळय ते भावना तांगेले परस्पर जावन ते एक प्रकारार तांकां दोग जाणां खुशी जाता, आनी तिका एक धैर्य येता की कसंकी आता हें जालना. आनी हनुमंतालें ते म्हणटात पळय ते प्रस्तुतीन हनुमंताल थंय मुखार आसतना तिका एक ते कॉन्फिडन्स येता की आतां पुरा जावचें कसलें जावचें साध्य आसा. आनी तांणी केन्ना मेळटा ती व्हड विशय म्हणल्यार तांणी दोग जण मेळ न्हू ते रामाले उडगास करता ती म्हणून ते एक प्रसंग येता सुंदरकांडांतून. सो तांगेले मध्ये एक विश्वास येता, ते विश्वास खंयच्यार आधारीत आसा दोग जनाल देवाल गुणगान, दोग जनाल देवा खातीर प्रीती म्हणून. हनुमंतू सीता देविल्ले गुणगान करना, तशें केलें जाल्यार मे बी तिका आनीक डावट येता आशिल्लें. जाल्यार की आमी एक प्रकार पळयत की रावणय तागेल म्हणटात पळय तागेल रूप चेंज करून येता, जाल्यार ताणें कशें केलें सीता देवी बाद दिलें. जाल्यार हनुमंतान भय आतां रूप चेंज केलें नासता, तो सान एक म्हणटात पळय वानर जावन थंय आयला. जाल्यार दोग जाणांन कसलें केलें तें कारण तें विंगड आशिल्लें. सो आमी पळयत की ते तांणी दोग जाण मेळटाना भारी एक रामाल विशय ओडून ते तांगेले प्रीती देवाल खातीर व्यक्त करता ती म्हूण ह्या पॉयंटार आमी पळयत. आता एक विषय सांगेत की सुरे एक प्रकार आमी तातूंत पळयता ती की प्रसंग सुरू जाताना की इतले ते जोर पावस आशिल्लो की तांणी मस्त काळ ते तांणी भायर पडूं जायनाशिल्लें सुग्रीवातांनी ऋषिमुख पर्वतार येतर. आनी ते पावस आनी जात तरी तांणी डिसायड केलें ना, सुग्रीवान डेडलायन आशिल्लें की म्हणटात पळय 2 म्हयने भितर ही सीता देवी सोदूका म्हणून. आनी ऑलरेडी आतां म्हणटात पळय 6 सप्ताह जावन आसतात ह्या पॉयंटार हनुमंतान येताना, आनी चड वेळ ना. आनी 2 म्हयने भितर येयनातल्यार सुग्रीव राम लक्ष्मण कसं करतली म्हणून गोतना. म्हणजे तांणी तितले प्रकारार एंजायटी येयली, दुःखांत आसत तांणी खंय केन्ना येतलें सीता विशय कोण सोदून काडटलें. ताकाची हनुमंताक वय ते आसता की आतां चड वेळ काडल्यार कसन जातलें म्हणून गोतना. ताका तो सीता देवीले प्रार्थना करता की हांव तुका घेवन वता सीता देवी, राम तुगेले खातीर एकदम राखून राबिल्लो आसा म्हणून. तेन्ना सीता देवी तोंडार एक्चुअली एक स्माईल येता म्हळ्यार ती हसता खंयची केसान, म्हळ्यार इतलो सान असो वानर हो म्हाका कशी घेवन वतलो म्हणून. आनी सीता देवी सांगता खंय तूं म्हाका घेवन वतलो रामाल्याक म्हणून. आनी ती चिके एक खास येता म्हळ्यार इतल्या काळान सुरय पण ताची चिके खुशेर आसा सीता देवी. हनुमंताक म्हणटात पळय एक प्रकार दिसता की म्हळ्यार सीता देवी कशी दिसता की म्हाका तिका उकोडू जाय आसना म्हणून. आनी ती म्हणटात पळय तो कुडले अशी होड 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 जाता वता सीता देवी इतलो सान आशिल्लो. सीता देवी अशी म्हळ्यार अशी पळोवन बशिल्ली तोगू तो इतलो सानू आशिल्लो. मात आतां होड जाताना आमी पळयता अशी अशी होड 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 जाता म्हळ्यार तिगेले मुखार अशी पर्वता म्हणगे इतलो होड जाता हनुमंतू. आनी हनुमंत सांगता आतां यो आमगेलो तूं म्हणून. तेन्ना ती सांगता हांव येयत जाल्यार हें रामाल रेप्युटेशना खातीर चांग न्ही, तागेले ख्याती खातीर चांग न्ही, ताणें जावन म्हाका येवन घेवन वचूं हांव म्हणून तेगेले मनान तो एक विशय आशिल्लो. आनी हनुमंताक ते समज दिसता. ह्या समयार हनुमंत म्हणटात पळय सीता देवी प्रार्थना करून म्हणटात पळय मुखारसून बातसून वता. ऑफकोर्स हनुमंत केन्ना सांगिल्लें तितलें काम करना, देवाल प्रिती खातीर आनीक एक कसनेपणी करून वता तो सीता देवी पांय पडून वता वता ते पुरा म्हणटात पळय अर्थ लंका जोडून वता म्हणटात. 45% लंकाची आर्मी हनुमंतान त्या टायमार तांकां पुरा जना मारून घालना एकल्यानच आनी लंका जोडून वता म्हळ्यार हें म्हणटात पळय
आईल खातीर कसं नाही पुणे आनी थोडे सेव करून वचचें म्हळ्यार सांगील की ना चड सेव करतो थंय वचून आमी पळयता म्हणून. आनी हे एक विशय पळयत म्हणटात पळय की रामायणाचे क्लायमॅक्स म्हणटात पळय ते युद्धकांडांत आसा की रामाल आनी रावणाल ती लढाई जावची तें एक रामायणाचे क्लायमॅक्स म्हणून जाल्यार हिची रामायणाचे इमोशनल क्लायमॅक्स म्हणटात पळय की देवाल खातीर ती एक प्रीती देवाल खातीर ते रामायणाचे मेन म्हळ्यार कसं न्हय देवाल सेवा भाव देवाल खातीर प्रीती ह्यांची रामायणाचे तत्व न्हय त्या पुरापशी व्हड विशय देवाल खातीर प्रीती देवान उडगास काडचे हे इमोशनल क्लायमॅक्स आमी सुंदरकांडांतू पळयत केन्ना हनुमंतू आनी सीताल जाता आनी आनीक एक म्हणटात पळय हनुमंत केन्ना पास येता रामा भेटच्याक तेन्नाय तांगेल दोग जाणांनी ಒಟ್ಟು मेळचे आस पळय की हनुमंतान येवन सांगचें आस की सीत अस अशोक वाटिका मेळ्ळ्या आनी तेन्ना म्हणटात पळय आनी हनुमंतान सीताक सांगचें आस की खंडितात राम येतलो म्हणून त्या वेतीक सांगचें आसा सो हें एक म्हणटात पण सुंदरकांडांत हें एक इमोशनल क्लायमॅक्स म्हणीत आनी तो सीता रामाला वचगेल सीता राम सांगता हें तूं केलेलें सेवस पळय हनुमंताक अशी कोणीय करनी मेगेल खातीर म्हणून त्या प्रकारे अनपॅरल्ड म्हणटात पळय ह्या प्रकारारी म्हाका खुशी जास्त असेल सेवा कोणीय करनी मेगेल खातीर म्हूण सांगता आनी राम सांगता हांव वनान तस मेगेलें कांय ना हांव तुका कसं कसं वज्र कसं कसं भेट दिवेत आशिल्लें मेगेलें आतां कांय ना आतां हांव असल अवस्थेन तस मेगेलें कांय ना हनुमंता तुका दिवच्या खातीर म्हणून जाल्यार हांव एक मात कोरयता म्हणून आनी हनुमंताक राम आलंगन धरता म्हणून सांगता आसत आनी देवाल दोळ्या देखून बळबळी म्हणटात पळय अश्रू येता आनी हनुमंतूय देवाल प्रीती पळोवन म्हणटात पळय देवा तागेल मनान देखून अश्रू येता असलें की देव सांगता मेगेलें कांय ना म्हणून तुका दिवच्याक हनुमंता हाली तुका हांव मेगेली प्रीती दिवयत म्हूण ताका घट्टी पटोवन धरता देव म्हूण सांगिल्लें आसा सहस बदन तुमरो यश गावे अस कही श्रीपती कंठ लगावे सो देवाक पटोवन धरता म्हणून सो एक प्रकारार पळय येता की देवान दिवचे आमकां गिफ्ट्स असतात पळय म्हळ्यार मस्त सकट देवाल दयेन आमकां मेळचे पुरो आनी मस्त सकट आकर्शक वस्तू हे जिवनांत आमकां मेळचे पुरो जाल्यार ते विंगड खंयचे वस्तू आमकां हे संवसारांत देवाल दयेन मेळचे पुरो जाल्यार ते मस्त काळ व्हरना स्वल्प समया खातीर आसता जाल्यार की खंयचेय विशय आसा ह्या संवसारांत आमकां खंयच्यान आकर्शण जाता ते पुरा देवालें न्हय देवान भगवद्गीता सांगचे आसता यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव च तत् तद एव वा गच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम हे पुरा कसं नाही पुरा दिसत पण हे आकर्षक विषय हे सगळे संसारांत श्रीमत छंदस ऊर्जितम म्हणतात पळय भारी एक ग्लोरियस म्हणतात पळय हाचे की व्हड विषय ना हे पुरा कृष्णान अर्जुना सांगचे आसा गोत्त गोत्त सुका अर्जुना अवगच्छ तू गोत्त सुका हे मम तेजोंश हे मेगेलेंची म्हूण कसं नाही आकर्षक दिसता पुरो जाल्यार आमी पळयता देवाल पुरा कशी व्हड गिफ्ट आमगेले खातीर भेट हे पुरा संवसाराचे विशय न्ही देवूची म्हूण म्हळ्यार केन्ना आमी देवाल उडगास करता ती आनी आमकां देवालें सान्निध्य हे आमकां देवाल चरण कमलार उडगास करून देवाल सान्निध्य ते अनुभव करचे मेळटा तांची देवाल व्हड गिफ्ट म्हूण आनी त्या देवान हनुमंता दिल्लें हनुमंतान ते एक सेव केलेलें आसा हे एक व्हड सुंदरकांडांत तूं आमी सुंदरकांडा विशयी नामरामायणा विशयी विंगड पुरा सिरीज केलेलें आसा कोणाक ते डिटेल्ड विशय आमी म्हणतात पळय भारी डिटेलार केले ना ताजे युट्यूब व्हिडिओज जीएसपी वक्तवृंदा चॅनलार तुम्ही सर्च केल्यार तुमकां मेळटलें सुंदरकांडा विशय राम रामायणा विशय तातूंत विवर्सून आमी पळयलेलें आसा की कशें एक प्रकार हनुमंतान ते सेव केलेलें आसा आनी त्या प्रकारार आमी पळयत देवान एक प्रकार ताका त्यांची रुपारी प्रीती हनुमंता केलेली आसा ते आमी सुंदरकांडाचे सगळे ते पळयत सगळे ते प्रसंगांतू देवान कशें केलें सो आमी पळयत देव खंयच्या रुपार आमी प्रीती करता त्या रुपार आमी पावता म्हळ्यार खंडित म्हणून आनी ह्या प्रसंगान आमी हें पळयत की आमी आमगेल परिस्थिती अनुसार पुराय जनाल आमगेल परिस्थिती विंगड विंगड आसता पुराय जन एक लाख ना ती एक लाखारी करूं जायना जाल्यार आमगेल परिस्थितींत आमी देवाल उडगास करून देवाल सेवा केल्यार देव खंडीत पावतलो आनी देव तागेल प्रीती आमकांय दितलो म्हणून हें आमी हाजेर एक म्हणटात पळय खुशेर आमी आयकून हाजेर विश्वास करूं येता
आणि ते हनुमंतान दाखोवन दिलेलं आसा की देवाला सेव केल्यार देव कितले प्रीत करता म्हूण. सो हो एक व्हड विशय. सो आयच्या सेशनान तूं आमी ह्या पॉयंट्सारी डिस्कशन केलें. सो हांव हें सेशन हांगार आपयता. तुमगेले कसलेय कॉमेंट तुमकां कसलेय शेअर करता आसतली तुम्ही ह्या पॉयंटार करूं येता. हांव जस्ट समरायज करता. 2 मिनिटां खातीर आमी कसं कसं पॉयंट डिस्कस केलेले. मागीर तुमकां कसलेय कोणी सांगता जाल्यार शेअर करता जाल्यार तुमी सांगेत. सो आमी हें मेन पॉयंट आज हें डिस्कस केलेलें की हें सुंदरकांडाचें नांव सुंदर म्हळ्यार हनुमंताल प्रीती भक्ती हनुमंताल चरित्र ताचे निमित्त हें सुंदरकांड आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. कपिवर संतत संस्कृत राम म्हळ्यार त्या रामाल शरण येता कोणालें उडगास केन्नाय तो हनुमंत करता आसा कपिवर करता आसा वानर दूत प्रेक्षक राम देवान ताका पेटयलेलें. आनी आमी एक व्हड विशय म्हळ्यार देवाल ते अ, देवाल ते सान्निध्य देवाल उडगास करतानाची आमी ताचे अनुभव करूं म्हूण त्या लेखांनी आमी पळोवं येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि नेक्स्ट पॉइंट आम्ही हें डिस्कस केलें की जटायूल आणि संपातील आमी काण पळयलेली आणि कशी संपातीन जटायूल रक्षण करूंक सान आसतना तागेले ते पक्क दोनी जोडून गेलेले जाल्यार ताका ते एक वर ताका सांगिल्लें एक ऋषीन की मुखार सून तूं रामाल सेवा केन्ना करता तेन्ना तुका ते पक्क मेळटलें. सो आमी त्या प्रसंग पळयलें की कशी ते अंगदाल ग्रुप दक्षिण दिशा वता आणि एक समय येता की तांणी पुरा म्हणटात पळय तांगेली पुरा आशी सोडता ती तांणी कांय करूं जायना म्हूण. आणि अंगद इतले ते सांगता की आतां हांव आत्महत्या करून घेता म्हूण. आनी ते उलयता उलयता सांगता जटायूड कसन जाल्लें तशी आतां हांव हें आत्महत्या करता देवाल कसलें म्हाका देवाल मुखार वचचें नाका की सीता सोदूचें जायनी म्हूण. सो आमी त्या विशयी पळयलेलें की कितले आमगे लायफांत परिस्थिती म्हणटात पळय डिफिकल्ट असो कितले आमगे लायफांत परिस्थिती आमकां आशी व्हरनी आमगेली परिस्थिती आसा मुखारसून वचची वाट गोतना जाल्यार आमकां देवाल सेव करचें तें आमगेलें मनांत एक दृढ विश्वास आसल्यार देव अशी कसले कोणी आमगेल मनांत घालता आमकां बुद्धी दिता और कोणाक पेटयता खंयच्यान आमी मुखारसून कसं कोरका ते देव आमकां मार्गदर्शन करता आमगेल बुद्धींत येवन आनी कोणाले थ्रू. तशी अंगदान ते जटायू नांव घेतले तो संपाती थंय उतराबू नाशिल्लो तो मुखार येवन तांकां सांगता की रावण ह्या दिशान घेवन चमकला आनी तो सांगता की सीता देवी म्हाका दिसता आसा म्हळ्यार तागे दृश्टींत लायक आसा अशोक वाटिका बैसून आसा. सो एक लेकार आमी पळोवं येता की आमी खंयी आमकां मुखारसून वची वाट कोतनातल्यार आनी कशी हनुमंतू अंगदानांनी कशी तांगेलें कश्ट काडलें तशी आमी साधक जावन आसतना आमकां मस्त कश्ट आयल्यार आमी केन्ना रामाल विशय रामाल उडगास करून रामाल वयर विश्वास दवरल्यार खंडीत देव आमकां मार्गदर्शन करतलो म्हूण आमी पळयत. मागीर आमी नेक्स्ट विशय हें पळयलेलें की राम कशी हनुमंता वयर विश्वास दवरून तागेलें एक मुती काण दिता आनी त्या एक प्रीती आनी कशी तें हनुमंताक कसलेय उत्तरदायित्व दिलें तो करता म्हूण. आनी तोच तो मागीर उड्डून लंका वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय आमी पळयलेलें आसा की हनुमंत कशी ऑब्जर्व करता म्हूण थंय सिच्युएशनांत सीता देवीलें म्हणटात पळय एक प्रकार ताका पळोवनूच कळटा की तिका विश्वास येयसना ती शारिरीक रुपारी म्हणटात पळय विरह विरह ती एकदम हें आसा जाल्यारची हनुमंतू लेखता की कशी हगूर खंयचे रुपार येवन तिका विश्वास विन करूं येता म्हूण. सो रामान विश्वास करून हनुमंता पेटयलेलें आनी हनुमंतात सीता देवील विश्वास कशी घेवका म्हूण पळयता आनी तो रामालें भजन करून गुणगान करता आनी असल पुरा विशय सांगता खंयची सीता देवीनी रामा मात करता आशिल्लें तेन्ना सीता देवी भारी खुशी जाता आनी आनी हनुमंताक आनी तो सीता देवीक म्हणटात पळय कॉन्फिडन्स दिता की आतां राम स्वल्प काळ भितर येतले देवी आनी खंडीत अशी ह्या रावणा मारून आमी तुमी दोग जाण ओट्टू मेळची तशी करता ती. सो त्या प्रकारान हनुमंतू मागीर मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी लास्ट पॉयंट आमी आयच्या दिसा डिस्कस केलेलें की ते हनुमंतान ते एक म्हणटात पळय असेल एक हें हें रामान सीतान मेळचें हनुमंतान आपास येवन रामा मेळचें हें पुरा एक प्रकार रामायणाची क्लायमॅक्स हें इमोशनल भक्ती क्लायमॅक्स. मुखार पुरा आनीक हाजे मुखार युद्धकांड आसा जाल्यार रामायणाचें भक्तीचे म्हणटात पळय पुरा कशी व्हड रुपार आमी पळोवचें त्या रामाल खातीर भक्ती सीता देवील विरह भाव आनी हनुमंताल ती भक्ती हें सुंदरकांडांतू आमी पळोवं येता म्हूण पळयलें. आनी त्या रामान मागीर हनुमंता ती दिवची प्रीती आमी पळोवं येता की ताणें सांगचें आसा की म्हगेल्या दिवचें कांय ना मुरे हनुमंता तुका
जाल्यार हांव कांय करूचें ना, तूं पटोवन मात दवरयत म्हूण देवान तें आलिंगन करचें. सो आमी पळयत की आमकां देवाल थ्रू देवाल मस्त सकट मेळचे पुरो आकर्शक वस्तू ह्या संवसारांत जाल्यार पुरा भशी व्हड देवान दिवचें एक आशिर्वाद म्हळ्यार देवालोची अनुभव जावचो तसलोची म्हूण देवाल प्रीती आमकां केन्ना मेळटा तें पुरा भशी व्हड विशय. प्रेम उमरतो महान, देवाल प्रीती पुरा भशी व्हड विशय आनी ते हनुमंताक गोत्त आशिल्लें. आनी हनुमंता म्हणटा ते सेवा भाव कोणाले ना, हें सगळ्यांची म्हणटात पळय देवाल सेवेंत त्याच प्रकार देवाक हनुमंताल खातीर प्रीती हे कशें आशिल्लें म्हणून तुमी सुंदरकांडांत पळयत. सो खंय चुकून पडलें आसल्यार तुमी क्षमापण करता. ह्या टायमार तुमकां कसं कॉमेंट करता जाल्यार तुमी करूं येता. अनम्यूट करून तुमकां कसं तूं हें तुमगे डिस्कशना ऍड करता जाल्यार तुमगेल भावना पळय व्यक्त करूं येता. आनी नेक्स्ट टायम आमी आपाशी हनुमंताल विशयची मुखार आनी एक सेशनय करूं. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजनक नलिनी माताजी, प्रोफेसर प्रमोद पंडित हांकांय धन्यवाद. कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार ह्या टायमार शेअर करूं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण मित्र माताजी. हरे कृष्ण. तुम्ही सांगे आलिंगन आता आम्ही आलिंगन करका राम नाम ना कृष्ण नामाक आलिंगन आम्ही करतात त्यात ना आमकां खंडीत दिसता की आमकां देवान आमकां आलिंगन केलं, आम्ही आलिंगन केल्यार देव आमकां आलिंगन केला म्हणके दिसता म्हणाले खंडीत हे एक आनीक पॉइंट कसं म्हळ्यार दक्षिण दिशा आशिल्ले तेन्ना तांणी अंगदन सांगता हांव आत्महत्या येवं सीता निमित्त जाले, रावणा निमित्त जाले, पुतना निमित्त हिगेल सकट सांगताची तेन्ना ते सांगतील पूरा रामायण सांगताना ते संपत्तीक ते जळल पाक चिगुर्तके वय करेक्ट करेक्ट चिगुर्तके म्हळ्यार रामाल कथ आयकल्यारी आमगेल जीवनात आमी एक स्फूर्ती कळवल आमगेल जीवन एक चेतन येता, आमी एक आशा भाव सोडलेले आमगेल जीवनात एक चेतन येता. तसले रामाली कथा ऐकून ताका संपत्तीक जळल पाक चिगुर्तके म्हणतना आमकांय आमगेल जीवनात चेतन येता देवाल काणी ऐकल्यार म्हणून एक तुमगेल काणी ऐकून आमकांय भारी एक उल्हास देवा जिवांत येता म्हणून एक हांव सांगचें लायक केलें. थँक्यू प्रभूजी. भारी छंद विषय सांगितलं. धन्यवाद. भारी छंद विषय. आणि कोणाक कसं कॉमेंट करचे आस की करूं येता. सेशन एक नेक्स्ट 5-10 मिनिट्स खातीर ओपन आसा. चॅट बॉक्स तूं सांगिता अनम्यूट करूं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद मथुरा माताजी. भारी खुश जाले तुमगे हे योगदान दिलेले निमित्त. अनेक सुंदर विषय हनुमंताल ख्याती वाडोवचे सुंदर सेवा विषय सांगच्या गेल्यारी आफ्टर हे उत्तरकांड जत्तरी अयोध्यांतू पट्टाभिषेक जत्त रामाले आणि रामालंतू राम लक्ष्मण शत्रुघ्न आणि भरत अंतू अनेक भाव जुडसून वतके म्हण हनुमंतू. सो तांणी 5 जण एक दिवस अशी टहलता म्हणता पण अशी वत्ता आसिली खंय वनांत म्हणत या खंय पुणी तांगेल हंगा त्यानं रामा पुरो जाता म्हूण सांगितलंस म्हूण राम थंयची आड सरता म्हूण त्यांना सगळ्यांक गोत्त असता की हनुमंताक सेवा करच्या म्हणता पण एक हें असता म्हणून उत्कंठता असता म्हणून ताका ताणें लेखता खंय खंय पुणी हनुमानजीची कसं करतलो रामाक पाय्यार घेऊन करत दिसता म्हणून पळयल्यार हनुमंत हकड तकड धांवताच खंय कडे भरत लेखके ना ताका नाक करचे दिसता म्हणून भरत रामाक तागेले जांगीर घेऊन नितकरेत खंय कडेक लक्ष्मण अशें दिसता खंय की देवाल पाय चिडू का मुकोणे म्हणून आपास तो हनुमंता पळयत खंय कडे पळयला तो चन्नी माई म्हाका धांवताच खंय हाकड मंकड ना तो म्हूण हकडे तकडे धांवताच खंय कडे लक्ष्मण लेखके ताका नाक दिसता म्हणून लक्ष्मण पाय चिडलीत खंय शत्रुघ्न दिसता खंय देवाल हात चिडू का म्हणून आपास तांणी हनुमंता पळयल्यार तो थंय नाची ना खंय कसं की विंगड म्हणटा पळय बिट्टे काम करच्या गेला खंय कडे असो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देवाल सेवेन पडता खंय खेदन शत्रुघ्न देवाले हात हे मसाज करच्या बेस कूडलेची हनुमंत कसं करत म्हण येद्धोड हे हेड खंय कसं चामर आणि सकड 4 भावांक येद्धोड चामर घेऊन डुलेत आसत खंय म्हण तांकां फॅनिंग म्हणटा पळय त्या करत खंय. सो हनुमानजी सेवा भावना म्हणता पण मल्टी हे आस
खाली रामाल मात नाही, रामाल कोण सेवा करता पळे तांगिले सेवे करचंत तत्पर असता म्हणून. सो हे एक सुंदर विषय हनुमंताल ख्याती विषय. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण महाराज माताजी, हरे कृष्ण स्मिता, हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी, हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे शेअर करू का की त्यामुळे आम्ही कसं नाही एक विषय हनुमंताल विषयाची डिस्कस करूया. हे रामायणाच गोडी इतलंच आणि मस्त सगळे ऐकायला म्हणतात पण फार एक पॉझिटिव्ह प्रभाव आमगेल मनावर पडता आणि आमक एक स्फूर्ती येता. मथुरा माताजी सांगल्या म्हणतात ते कथा ऐकायला आमक एक स्फूर्ती येता मुखारसून आनीक एक असं कोरता. हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे शेअर करतास की अनम्यूट करून सांगायचं होतं. ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ತೆಚ್ಚಲ್ಲ ಮಿತಿ ಅನಿಕ ಸಲ ನಿಮ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಸಲೇನಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ हरे कृष्ण. क्लियरली पूरा पॉइंट्स कव्हर केला. हरे कृष्ण. तसल्याला मी हरे ते भारी लायकोन सांगितलं सर. पुरा एक नमुना उडगस केला म्हण की झाले सम कंप्लीट एक चित्रण पिक्चर डिस्क्रिप्शन म्हणता आपण तशी भारी लायकोन सांगितलं सर. पुरा ऐकत ना रिअली फेल्ट वी आर दॅर म्हणून दिसता तिथलेलं ऐकून चांगलं. धन्यवाद महाराज. हरे धन्यवाद कृष्ण. विश्वांबर हरे प्रभू. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वामी तसले 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे सेशन कंक्लूड करूया आणि नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करूया पास रामायण वेरीची. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. हरे कृष्ण. धन्यवाद. पूरा जन के सेशन जॉइन कल नेक्स्ट संडे आपास आम्ही कनेक्ट करूया रामायण. धन्यवाद.